प्रितीच्या भाव भयणीदो, ह्या आयताराक आमी जेजूच्या कुडी रोगताची परब आमी समोर ओंपता। ह्या परबेच्या दिसाक ल्हानशी घोडणी ल्हानशी कोता तुमकां सांगूंक सोदता। एक पावटी एक दादलो अशें म्हणून पोतरांचेर बरोवून घातलें। हांव म्हज्या जिवितांत 30 वर्सां जालीं मिसाक गेलां, पूण आपणाक कांयच फायदो जावंक ना। कोणाकूच तर इतलीं वर्सां मिसाक वचून धन पाडून कसलोच फायदो जाल्यार तांणी म्हाका जबाब दिवंक शकतात, कित्याक हे पाद्री आमकां नाडटात आनी पयशांक लागून आमकां मिसाक आपयतात अशेंय ताणें बरोवन घातलें। जाल्यारूय ह्या दादल्याकूय एका सुमना भितर कोणें तरी जबाब दिलो आनी जबाब दितना अशें म्हणलें, हांवूय तुज्याच भाशेन अशेंच चिंत्तालों। हांवूय मिसाक वचून म्हाका कितें फावो जाता, मिसाक वचून कसलो फायदो आसा, आनी हे यादनीक हे पाद्री आमकां कसलेच फायद्याचे पडना अशें हांवूय म्हज्या धर्माक चिंत्तालों। पूण तुवें जबाब मागला म्हणटच तुज्या जबाब दितना हांव अशें सांगूंक सोदतां, तुज्याच भाशेन 30 वर्सां जालीं हांव मिसाक गेलां आनी 30 वर्सां जालीं हांव म्हज्या मांयच्या हातींतलें जेवण खातां आनी सदांच हांव म्हजे मांयचे सगळें विचारूंक सोदतालों, तुवें म्हाका कितें दिलां। पूण म्हाका कळ्ळें जेन्ना हांव ल्हान आसलेलों मांयचें जेवण खावन हांव घडये व्हड जालों, म्हजी भावना वाडली आनी गिन्यानान हांव वाडलों। म्हणटच हांव म्हजे मांयचें सगळें विचारूंक सोदिना, म्हजे मांयन म्हाका कितें दिलां। तेच परी म्हाका दिसलें म्हज्या धर्मान जो म्हजो भावार्थ वाडला तो घडये यादनिका सवें न्हय, पूण फिरगोर्जीन येवन म्हज्या देवा सवें आनी म्हजें सवें एक म्हजो भावार्थ वाडला, ओत्मीक वाटेन हांव वाडलां, त्या यादनिकाक लागून न्हय, पूण म्हज्या देवा आनी म्हजें सवें संबंद जोडला देखून। म्हणटच 30 वर्सां फिरगोर्जेन वचून म्हाका यादनिकान कितें दिलां तें हांव विचारूंक सोदिना, पूण देवान म्हाका दिलां तें म्हणल्यार म्हजो भावार्थ वाडयला, म्हजी वाडाय केल्या, म्हजो सांबाळ केला। आनी तेन्नाच हे दादल्याक कडीत जालें मिसा वरवीं जी ताका ओत्मीक घोटाय फावो जाता, ओत्मीक जेवण ताका फावो जाता, ताची वाडाय जाल्या म्हणून। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आयची परब आमी समोर ओंपतना जेजू आमकां दर एकल्याक असलेंच जेवण फावो करता। आपलीच कूड आनी रगत हे मिसाच्या भेटेन म्हाका आनी तुमकां शेवूंक दिता। म्हणटच आयच्या दिसाक हो विशय हे परबे सवें आमकां एक वस्त कडीत करता, ती म्हणल्यार जेन्ना हांव आनी तुमी मिसाक येतना आमकां जेजूचें कूड आनी रगत शेवूंक मेळटा। म्हणटच आमचे हात, आमची मनां, आमची काळजां कितलीं साफ आसतात काय, घडये हे वायट जिबीन आमी देवाचेर, यादनिकाचेर, घडये आमच्या इश्टांचेर, सोयऱ्यांचेर आमी वायट उलयतात काय, हो हात घडये आमी घडये दुसऱ्याचें पाड करूंक ताजो उपयोग केला काय, घडये आमच्या काळजान घडये आमी दुसऱ्यांची दुस्मानकाय हो राग धरून आसात काय, जाल्यार आमी मिसाक येतना आमकां जेजूची कूड आनी रगत शेवूंक मेवता जाल्यार आमची मनां, आमची जीब, आमचे हात, आमची काळजां साफ आसात काय। आयची परब आमकां दर एकल्याक उगडास करता, ती म्हणल्यार जेजू आमकां दर एकल्याक आपलीच कूड आनी रगत शेवूंक दिता, आमची घोटाय आनी आमची ओत्मीक वाडाय करूंक। पूण आमची वाडाय करतली जाल्यार, आमकां घोटाय मेळटली जाल्यार आमच्यो जिबो, आमची मनां, आमची काळजां आमी साफ करूंक गरज आसा। जाल्यार आयच्या दिसाक एक पयलो प्रस्न आमच्या जिवितांत हे परबे सुमयार आमकां फावो जाता, तें म्हणल्यार आमची काळजां, मनां, आमचें अंतस्कण आमी साफ केलां काय। जें आमी साफ केलां जाल्यार आमकां जेजूची कूड आनी रगत जेन्ना आमी शेवतलीं तेन्ना म्हाका आनी तुमकां ही घोटाय फावो जातली। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत आमकां फावो केल्ली आसा, ती म्हणल्यार संवसार घडये आमकां बऱ्यांतलें बरें जेवण दिता। संवसाराचें जेवण म्हणल्यार घडये आमचो पयसो, आमचें दुडू, आमची गिरास्तकाय, आमचें भांगार, हें सगळें भाव भयणीनो आमकां घडये शांती, सवस्काय, दादोसकाय, मोग घडये आमकां दिना। पूण आयच्या दिसाक घडये
ही मोग सवस्काय शांती बोड आमकां मेळटली जाल्यार कृपा आमकां फावो जातली जाल्यार आमकां दर एकल्याक जेजूची कूड आनी रगत आमी दर आयताराक दर दिसाक आमी शेवंक गरज आसा. तेन्नाच घोडे आमी ह्या दादल्या पोरी प्रश्न घोडे आमच्या जिवितांत विचारची ना. 30 वर्सां जालीं आमी मिसाक गेल्यांत आमकां कांयच फायदो जावंक ना. आमकां तर मिसाचो बलिदानाचो फायदो जातलो जाल्यार आमी दर एकल्यान आमची काळजां मनां आमचें घोडे अंतस्कोण आमी साफ करूंक गरज आसा. आमी घोडे संवसार दिता तें जेवण सोडून दर आयताराक आमकां जेजू दिता तें जेवण आमी शेवंक गरज आसा. तेन्नाच घोडे आमचें जिवीत फळादीक जातलें, आमचें जिवीत घोडे अर्थबरीत जातलें. म्हणटूच आयच्या परबेच्या दिसाक आमकां दर एकल्याक उगडास केल्लो आसा. संवसार दिता तें जेवण आमी खावंक न्हय, पूण जेजू आमकां दर दिसाक मेसेच्या भेटेन जेवण फावो कोत्ता, आपलें कूड आनी रगत आमकां शेवंक दिता, तें आमी घेवंक दर आयताराक मिसाच्या भेटेन भाग घेवंक गरज आसा. तेन्नाच घोडे आमी केन्नाच दुसऱ्यांक दोशी करची नात, पूण आमचीच ओत्मीक वाडाय जेजूचें कूड आनी रगत शेवून आमी करूंक पावतलीं. जाल्यार आयच्या दिसाक ह्या परबेच्या दिसाक मागुया आमी सदांच जेजूचें कूड आनी रगत शेवून ही आमची ओत्मीक वाडाय करूंक संवसार दिता तें जेवण न्हय, पूण आमचो जेजू दिता तें जेवण शेवूंक आमकां धीर आनी बळ हे वेळार मागुया.